तो फर्स्ट इश्यू जावन आसा इज MOI मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. फाटले कांय दिसांनी पेपरार टीव्हीचेर इश्यू पळयत आसा MOI. म्हाका दिसता ते MOI इश्यू घेवन लास्ट इलेक्शनाक जे प्रेझेंट सरकार आसा 3 इश्यूज घेवन झगडले MOI, RP आनी करप्शन. म्हाका दिसता हे तिनी हितून ते फेल जाल्ले आसा. पूण त्या 2 मुद्द्याकी RP आनी करप्शनाकी मुद्द्याचे आमी एक यूथ जावन आमकां एज्युकेशनाचे चड पडून गेल्ले आसा. सो MOI इश्यू आमी चड घेवन बसलात. म्हाजे हिशोबान दिसता की रायट ऑफ सिलेक्शन ऑफ लँग्वेज शूड बी गिवन टू पेरंट्स. सो म्हाजें म्हणणें कितें आसा जे सरकारान इंग्लीश हे पेपरार बेश्टे नोट म्हणून फायलीन भितर दवरला. समज दे वॉन्ट टू बी बायस ऑन ऑल द लँग्वेजीस दे शूड गेट इट एज अ एक्ट एंड मेक इट क्लियर की बाबा पेरंट्साक रायट आसा जावं कोंकणी या जावं इंग्लीश. आपल्या भुरग्यांक कितें सारकें आसा तें आपल्या पेरंट्साक खबर आसता, नाही ह्या सरकाराक खबर आसना. कित्याक सरकार 5-5 वर्सांनी चेंज जाता. We believe that we are here in a democracy, and Goinche Rakandar only wants to state this: leave the choice to parents, make it democratic, do not communalize the issue, do not sensationalize or politicize the issue. Just leave it to the parents to decide whether it's post, whether it's BBSM. This is not supposed to be a political, neither are we trying to make it a political issue. We are here just to urge the youth to come out. You all are going to be future parents. Some of you all might have been troubled with the MOI issue when you all were in school. So come out and save the future generations. Do not make Goa a dictatorship. As Siddesh had said, the government will come and go, but education and you all will always be here permanently.